मिराबाग सावड्डे जावपी 280 करोडाच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा। हे विशीं मंत्री सुभाष शिरोडकर हाची भेट घेवन तांकां सविस्तर म्हायती दिली। त्या वेळार हो बंधारो ह्या वाठारांत जावचो ना अशें मंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलें। मात सध्या ह्या वाठारांत काम सुरू आशिल्ल्यान मंत्र्यान आमकां फटीचें आश्वासन दिलां असो आरोप थळाव्यांनी केलो। ह्या प्रकल्पा आड येता त्या आयतारा जाहीर सभा घेतले अशें थळाव्यांनी स्पश्ट केलें। बंधाऱ्याक न्ही हाजे पयलीं आमी ओपोज करपा आमी आशिल्लीं कळ्ळें। आमी खूब प्रयत्न केलो ओपोज करपा। लास्ट सुभाष शिरोडकराक वचून मेळ्ळे आनी तेणें आमकां आश्वासन तोंडी दिलें। रिटर्न आमी तेजे कडेन घेवन आशिल्ले, थंय आमी आतां फसलीं कळ्ळें तुका। मग तेणें कितें सांगलें, तुमकां जर नाका आपूण हांगचो बंधारो कॅन्सल करता। त्या विश्वासाचेर आमी वग्गे रावलीं कळ्ळें। मागीर हें अकस्मात आतां मदीं कोण खुसपलो तें आमकां कांयच खबर ना कितें, पूण आमचो ठाम विश्वास आसा आमी हांगा बंधारो करपाक दिवचो ना। आनी म्हाका एक सांगा, ही एरिया कितें आसा तुमी पळयात। आनी आमचे गांवचे जवळ जवळ 50 गणपती आमी हांगा पायतात कळ्ळें। आमकां हें वाळवण आमचें आसा। आनी जर तर हे वाळवंटार तर अशें करतात ते हाडले त्या मनशान सांगपाचें गणपती खंय व्हरून घालपाचे ते। जी आमची चळवळ वर्सभर 1.5 वर्स चालू आशिल्ली, आज बंद जाता फाल्यां बंद जाता, आज बंद जाता फाल्यां बंद जाता करून आमी थातारून आमी आमकां दवरलें अशें म्हणटा। आमकां खूब खोटें आश्वासन दिवन ते आज सिद्ध जालें आनी उघड जालें की तेंचें हो आयज जो कितें बंधारो हांगाच हाडपाचो आनी तोय बी असो जाग्यार हाडटात। आमचे हे पुरुश कार्यामळ्या म्हारवाचें देवस्थान आसा, जागृत राखणदार आसा आनी हें सगळें स्थळ तेका पडटा। हो आमचो वाळवंट जावन आसा। हे आमच्या आजी पंचायती आयुश्याची आमची ही कमाई जावन आसा। तुमची स्वार्था पोटी आनी तुमचे पोट भरपा खातीर तुमचे कांय कारणां लागून लोक हिताचो आमकां जाल्यार हेजेर कांयच दिसना। तेन्ना स्वता स्वार्था खातीर तुमी हे आज कितें हाडून आमच्या माथ्यार लादपाक सोदता किंवा हे सगळें सांगी धरून जे धडेपरान सगळ्याचे वाठारा लोकांचे तुमी हो अन्याय करपाक सोदता। हो तुमकां आमी अन्याय करून दिवपाना। जी ती करपाची परिस्थिती निर्माण जाता तिका आमी फेस करून त्या प्रमाणे तुमकां आमी ह्या बंधाऱ्याक विरोध करून तुमचे आमचो हो बिनमोड करून उडयतले आमी, इतलें आमी सांगतात। आनी आयज आमी जाहीर करता फुडल्या आयताराक जाहीर सभा आमची हेज्याक मोठी सगळे सांगे धरून तारीपांडा मुगळ सोली सगळे आख्या वाठार हो सावड्डे 3 मतदारसंघाचे वाठार धरून आज आमी जाहीर करूं सोदता की मोठी मिटींग आमी हांगाच हेच देवाच्या स्थळार आमी घेतले। तुमकां खबर आहा बंधाऱ्याचो इश्यू कितली तेप जालो हो चालू आसा। हे बंधाऱ्या लागून आमचे गांव सगळे डिस्टर्ब जाले कडेन, सगळे गांव डिस्टर्ब जाले कडेन, झगड्यो हें तें सगळें चलता। हेजेर कोणूच आमकां पॉलिटिशियन हेल्प करिना। आमी सगळ्या फुडें वचून पळयलें कितें बाबा बंधार कितें जाता कितें तें दाखया म्हणून। आमी जेन्ना हितून भितर स्टडी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें हें उदका हायट कितली येतली, हें सगळें बुडोवन उरतलें। हें कोण सांगो सोदिना। खुबश्यो टॅक्निकल गजाली आसा, ह्यो लोकां पयलीं क्लियर जावपाक जाय आशिल्ली। कित्याक हे व्हडलो 280 CRचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार तो लोकांक सगळ्या विश्वासाक घेवन आमचे सगळे जे नागरीक आसा जे हे बेल्टाचे जे लोक आसा सगळ्या विश्वासाक घेवन हो जावपाक जाय आशिल्लो। हो कित्याक जायना, कित्याक लोकांक हे क्लियर करिना पॉलिटिशियन आमचे सगळे। कित्याक क्लियर करिना बाबा हो बंधार म्हणटा कितें लोकांक सांगा न्ही, प्रेझेंटेशन दिया। आमी खंयच्या उदकाचे ओपोज ना। आयज तुमकां खबर आसा आमगे मिराबाग आनी फोंड्या मदीं थंय चौगुलेचो पंप आसा। 100 वर्सां थंय चौगुलेन धंद केलो, कोणाक केन्ना हें केलें ना, ऑब्जेक्शन हाडलें ना। कित्याक ते पंपिंग करून व्हरताले ते केन्ना ब्लॉक करून अशें हें व्हेलें ना। नमस्कार। आमी जाणा हो जो जे जाग्यार आमी आसा, जो बंधारो जो हांगा येता, जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तेन्ना हो वाठार सगळो बुडटा। जेन्ना हे जे देवाचे देवूळ आसा ते देवूळ तो एवरी टायम जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तो स्वताक बुडटा आनी हो गांव राखता। इतली वर्सां जेन्ना जेन्ना हुंवार येयलो तेन्ना हो देव आपूण स्वता बुडलो आनी हो गांव राखलो। आनी आयज जेन्ना तेका हे लोक जे बुडोवपाक येयल्या तेन्ना जर आमी जर ओगी रावले जाल्यार हो देव आमचो गांव राखतलो कसो। आयज त्या देवाचेर संकट जे येयलां ते संकट आमी तेजेर कशेंय येवपा दिवपाना। कितेंय जाल्यार जाता, आमी मेल्यार कोता येता, पूण ही जी हे स्थळ आसा, हे जे न्हंयचे जुवारीचे जे अस्तित्व आसा ते काबार करपाक तरी आमी दिवपाना।